Hello guys, good morning. कशे आहे तुम्ही सगळी? हांव आहा बरें. वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. तूं म्हणटा आसतली हेग्यार ब्लॉगिंगू ना की तूं दीस तर रेसिपीची घाता म्हणटा. ब्लॉगिंग ना म्हणजे बाबा मातसो बरो नासलोलो हें दिसांनी. लायक मातशें जोर येतालो मातसो एक दांत आमी लागून हें जाता दिसता म्हाका. आनी आमी आतां च्या बी पीन जालें. च्या पीन म्हळ्यार बर्गर केलो आयज, बर्गर बी खायलो. आनी चाव पिताली हेचो बाप थिंग चाव पिता. आनी हेचो प्रिन्सन आहा. हय आपणाक टॉयज घेवन हेडो लागलो. आतां कळट न्हू तेका ते हें बी करून घालता ते स्टॅक अप करूं कळट तेका आतां ते घालता ते सगळें मोच पडून मॅस केलो हांगा. सो आयज वेदरूय बरें आहा सारकें बरें वता. मातशें रोप बी सुकोवंक घालता. आनी म्हाका मातशी करी करपा जाय आयज. काल रांदूंक ना रातचें तेका लागून आतां कोत्ता. रायस बी घायले फुगोन मागीर करपाचें. आयज पिठो घार आहा तेका लागून. सो तो घार आहा जाल्यार मातशें बरें दिसता. नाल्यार बेजार येता तो ना जाल्यार. सो तो आयज घार आहा. सो टेंशन आसना न्हू कितें करपा तेका चोयतलो अशें करून रांदूंक मेळटना. सो टेंशन आसना. सो लायक सुसेगाद करपाचें जेवण पासून व्हड हारी कांय ना. ओके सो मागीर मेवता तुमकां सगळें बी घालता आनी ओके. कॉल बाबा से बाबा नो डाडा बाबा कॉल बाबा ब्रदर से कॉल नॉट आदा रे बाबा से चे घास मात चे टायगर येला टायगर येला तेगे दांत व्हरताय न्हू टायगर. हांवें एक मोबायलाचेर बेश्टे स्क्रोल कोतालें इंस्टाचेर. सो थिंग न्हू एक बेश्टे एक क्वेश्चन चोयलोलें. सो एको विचारया पियसना कडेन ओके. सो चोया तें कितू कळटा तें ओके. सो विचारपा वयता तेका आतां चल ओके. इन इंग्लीश आफ्टर E which letter comes? In the English alphabet? In the English alphabet. D. E is already D आता? A, B, C, D, F. Sure? Yeah. In English, after E, which letter comes? N. Now you got it. रोप बी कान जालो सुको आनी हांवें रेड बीफ करपा येयलोलें. रेड कलर कोता आयज. ग्रीन शाकोती बी सगळें हाडलो. सो हांवें ऑलरेडी पेस्ट केलो वचय पेस्ट रेडी केला. हांव इनग्रिडियंट्स दिता तुमकां कितें घायल तें ओके. आनी हेचो हे मास घेयला अरावंड 700 grams अशें आसतलें. सो तें हांवें तितू लायम लायला आनी सॉल्ट घायला आनी तेजे जिंजर हांवें मातशें दाळ्यान घायला हिंगा ओके. सो तें मॅरिनेट करून दवरलें आनी आतां होण्णां रेडी करुया. सो होण्णां हेचो 3 धाकटे तुमकां व्हडलो आहा जाल्यार एक व्हडलो घेवपा जाता. बट हांवें 3 घेयले धाकटे बारकेले हेचे. ते बारीक चॉप कोतलें फायन ओके. एक टमॅटो घेता हेचे वॉश केलें तें हांव तें कट करतलें ओके. एक चिली घेयल्या आनी हेचो एक पटेटो घेतलें ओके. बारीक कट करपाचें लायक एक क्यूब्स अशें कट करपाचें. कट करून जालें मुगेलें आनी आतां होंड मारपा स्टार्ट कर. सो हिंगचे कायल ऑलरेडी गरम जालें. सो आतां तितून 5 tablespoon ऑयल घातलें ओके. सो तेलूय गरम जाला. सो आतां तितून आनियन आनी चिली एड करतलें. सो हेचो आतां मिक्स करूया. बरो ट्रान्सलुरंट जाय. सो आनियन जालें तितून हांव टमॅटो एड करतलें ओके. आतां मिक्स करूया. तें टमॅटो सॉफ्ट जावं पासून दवरपाचें ओके. आनी सॉफ्ट जावन टमॅटो. सो हेचो आमगे टमॅटो जाले. आतां आमी तितून मास एड करूया. ते मॅरिनेट करून दवरून
मातशें मोटे दवरले ओके तुमकां जाल्यार बारीक करूं जाता तेका लागून मागीर ती इरताय आनी बारीक जाता ते बरें मिक्स करूया आनी धांपया उदक बी कांय नाका ओके तेजें उदक सुट्टलें ते धांपया आनी मातशें कशें शिजती मागीर घालया पोटेटोज ओके सो मांस आमगे मातशें जालां आतां तितून पोटेटो एड करतली आनी लायक 2 मिनट्स एश दवरतली सो आतां 2 मिनट एश जालो आहाय सो तो आतां आमी तितून तो पेस्ट एड करूया ग्राइंड केलो तो मिक्स करूया आनी उदक न्हू तुम ते जारा मिक्स करून तुमकां कितू जाय चोय पातळ वांटा ते प्रमाण तुम एडजस्ट करून एड करूया दिता ओके आनी मीठ बीठ चॅक करूया ह्या टायमार ओके सो आतां बरें मिक्स करूया आमी सो हितून उदकूय एड केलां आनी सॉल्टूय उणेलो तें एड केलें आनी आतां मातशें गो आमी तें शिजोवन दवरया ओके जावपाचो मागीर दाखयता तुमकां फायनल लूक जालो म्हणटा रेडी सो तें मास जाता म्हळ्यार हांवें म्हळें फाल्यां इल्लीशी बिरयानी करतली ती हांवें लास्ट टायम केलो तिक्की बिरयानी तिक्का बिरयानी सॉरी चिकन तिक्का ही आतां नॉर्मल चिकनाक करता नॉर्मल आमी करता ते भाशेन सो हांव तें पॅकेट घातलें रेडीमेड म्हाका गोंयचे बिरयानी मसाला रेडीमेड पॅकेट सो हांव तें कातुरता आनी मॅरिनेट करून दवरता हाल मागीर बरो जाता न्हू मॅरिनेट केल्यार बरो लागता सो तें लायतलें म्हळ्यार मुगे गोळी कोत्ता तेगली बरी जाता नेक्स्ट टायम हांव तुमकां तेगली शेअर करतलें ओके तो कोत्ती तेगे मातशी चड पासेसाची चड मसाला सो तो कोत्तलो हांव नेक्स्ट टायम शूट करता ते सो म्हळ्यार हांव हेचो मॅरिनेट करता आनी मागीर तुमकां हांव तें फायनल लूक दाखयता केस ती जाल म्हणटरी ओके थंयचो रेड बीफ करी रेडी आहा मागीर शूट केलो ते कोना अशें तेज्या पयलीं शूट केलें सो रेडी ती सो जाली म्हगेली रेड बीफ करी सो तुम ट्राय कराय ती ओके बरी जाल्या आनी तुमकां दिसता आमसाण बी थोडी आहा जाल्यार तुमच्या लायम एड करपा जाता तितून ओके आनी मुगे हांवें चिकना मॅरिनेटूय करून दवरलें बिरयानी लागो ओके सो मागीर मेळत तुमकां ओके हांव मातशें थिंग सगळें क्लियर करता आयदन बायदन हाडली दवरता आनी सी यू लेटर सो जेन बी जालें आमगेलें आनी आज जालें 1:30 आनी तोच न्हू वयर थिंग हें कोत म्हणटालो ते वयर हेजे टायल्साचे पेंट मात म्हणटा डोंट कॉल रे वेट रे सो वयर तेणें क्लीन केलां दाखयता तुमकां ओके कितें कॅप्चर करूं मेळटा तें कोत्ता ओके सो दाखयता तुमकां पयलीं सो थिंग वयर रूफ न्हू ते सो तेणें तें सगळें हें घेवन घासलां दोनी सायडी आनी आतां तो थिंग पेंट मारतलो सो आतां तो थिंग गेलो आहा वयर लॉफ्टां सो मागीर दाखयता तुमकां ओके स्टार्ट केलें म्हणटरी होच गेलो तो वयर क्लीन करता मातशें तें कितें डस्ट आहा तें काडटा पयलो आनी मागीर तो स्टार्ट करतलो तेका लायतो रे लाव तूं हें पेंट ब्रश हो तो दाड आतां लांब जायना आतां एक चोय हेजें काम हाली उदकाचें काम हेगेलें इतकोत कोण जाणटो उदक घेवन हितून सो तितून सो हितून सो तेणें तें सगळें सामान आतां सकयल देंवन वयला कचरो लांबे दांड हाडून तेणें बऱ्या पडलें आतां कोतो तो स्टार्ट हच मारपा लागलो तो वयर स्टार्ट केलें तें ग्रे कलर मारता सगळें माल मुटरी मागीर दाखयता कशें दिसता तें तोंड सगळें 7:30 जात दुखल हय 7:30 जालें हे सायडी मार रे थिंगा तेगे पेंट हाडो तो पावना सो तो जाता तितलो मार मसाला तेका सो फायनल लूक तुम मागीर सोमतें फाल्यां दाखयता तुमकां कित्याक आयज काय जावपा ना न्हू तें कंप्लीट तेका लागो तेका ते गेलो तो मेळोंकू ना एकू मेवल्लो सो तेका पावतो दिसलो तो फर्स्ट कोट न्हू तो ओडून घेता तेका लागून थिंगा सो दुसरो मारतना स्मूथ येतलो मागीर सो तेका सांगलें तुका पावता तितलो मार म्हणून सांगली सो फाल्यां तुमकां दाखयता मागीर ओके सो सो आमगे व्हिडिओ आतां थिंगा एंड कोता ओके तुम तरी मुगे आयचो व्हिडिओ आनी मुगे ती सकाळची रेसिपी केली ती लायक जाता रेड बीफ करीची
प्लीज लाईक कराय शेअर कराय आणि कमेंट कराय केस चालते ओके आणि तुम्ही कमेंट कोण आय मीन तुम्ही सॉरी कमेंट तुम्ही ट्राय करचोय आणि मग कमेंट कोण सांगाय केस चालते and till then I'll take care and please subscribe to my channel okay and bye bye good night say bye Nana tata bye bye चल पड़े bye bye